नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। लोकसभेचे गोंयचे 7 उमेदवार कोट्याधीश। जवाहर डायस सगळ्यात पयशेकार। 6 उमेदवारांचेर केशी। खासदारांनी 17 कोटींचो फंड सोडलो मोडी नासतना एडीआरचो पंचनामो। वेंचणूक अधिकारी आनी पुलिसांनी मर्यादेत वावुरचें, शीम हुपची न्ही, नाका थंय मेतेर जावं नाकात। बीजेपीचो सरचिटणीस सतीश दोंडाची वेंचणूक अधिकारी आनी पुलिसांक शिटकावणी। माविन जालो काँग्रेसींतलो विष्णू। लोकसभेक माविनाच्या कार्यकर्त्यांचो बीजेपीक तेंको। माविनान व्हडलें क्रॉस पार्टी कनेक्शन। काँग्रेस म्हणटा माविनाक काडचें ना, लागीं धरचें ना। आयआरबीचो कॉन्स्टेबलान वाळपय पर्यां एकल्याक मारलो। सोऱ्यावेल्यान पेटलें। सुरेश सावंत 6 दिसां उपरांत हॉस्पिटलांत सोंपलो। आयआरबी कॉन्स्टेबल प्रताप सावंत पुलिसांक शरण। आनी गोंयच्यान 71,000 मेट्रीक टन मीन घेवन बोट मुरगांव बंदरावेल्यान सल्ली भायर। मीन वता चीनात। मायनिंग बंदीचे 18 म्हयने उपरांत पयलेच फावट मीन निर्गत। खबरो विस्तारान। लोकसभा वेंचणुकेक राविल्ले गोंयचे 7 उमेदवार कोट्याधीश। जवाहर डायस सगळ्यात पयशेकार, ताची मालमत्ता 56 कोटी। फाटल्यान नार्वेकारांनी चर्चिल, दोगूय 20 कोटी भितर। 19तले 6 उमेदवारां आड गुन्यांवकारी केशी आसात, तातले 3 आड मोठ्यो। असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सान सोमारा गोंयच्या उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्रांचो पंचनामो केलो। तातूंत ह्यो गजाली उक्ताडार आयल्यात। दोगूय खासदारांनी मेळून एमपी लॅडाचे 17 कोटी मोड नासतना वगडां आयल्यात। असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सान बिरेस्तारा लोकसभेचे उमेदवारांची कुंडली जाहीर केली। 19तले 7 उमेदवार कोट्याधीश, म्हणजे 37% उमेदवार कोट्याधीश। लोकसभेचे गोंयचे वेंचणुकेक राविल्ले 19तले सगळ्यान पयशेकार जवाहर डायस। तांणी मालमत्ता दाखयल्या 56 कोटी। ताचे फाटल्यान दयानंद नार्वेकारा कडेन 18 कोटी, चर्चिला कडेन खंय 14 कोटीची मालमत्ता आसा। रवी नायका कडेन 8 कोटी, श्रीपाद नायक 3 कोटी 70 लाख, शालोम सार्दिना कडेन 3 कोटी 28 लाख आनी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सा कडेन 3 कोटी 15 लाख आसात। आता उमेदवारांची गुन्यांवकारी फाटभूंय पळयात। 2014चे वेंचणुकेन 19 उमेदवारांतले 6 जाणां आड गुन्यांवकारी केशी आसात, म्हणजे 32%। तातूंतले 3 जाणां आड खर गुन्यांवकारी केशी आसात। आता खासदार निधीचो पयसो खंय आनी कसो वापरता पळयात। दोनूय खासदारांचो मेळून 17 कोटींचो निधी वापरूकच ना। खासदार निधी वापरतात समाज सभाघरां, जिम, स्पोर्ट्स किट वाटपाक। काँग्रेस भाजपाची 90 ते 92% येणावळ कुपन सेलांतल्यान। मात लोकसभेक विधानसभे इतले मतदान जायना। लोकसभेक मतदानाक विधानसभे परस 20 ते 25% उणे मतदार भायर सरतात। लोकसभेक 56% मतदान 2004 वेंचणूक, 58% मतदान 2009 वेंचणूक। विधानसभेक 70% वेंचणूक 2007 आनी 81% मतदान वेंचणूक 2012। लोकसभेन सध्याच्या खासदारांची कामगिरी पळयात। लोकसभेन श्रीपादा परस सार्दिनाची कामगिरी मातशी तातले तातून बरी दिसता। What has happened to MP-led fund? 5 crores every year? 5 multiplied by 5 years, 25 crores for every MP? How it has been utilized? Has anyone really tried to find out? 17 crores are lying unutilized from the 2 constituencies of Goa. And I wonder, the manner in which it is being utilized. Some community hall here, some prayer hall here. So again, you are going by the groups of votes which can be accumulated. खासदार फ्रांसिस सार्दिन 13 डिबेटींनी वांटेकार। खाजगी विधेयका घाली 1, प्रश्न विचारले 272, हजेरी 94%। खासदार श्रीपाद नायक 33 डिबेटींनी वांटेकार। खाजगी विधेयक एकूय ना, प्रश्न विचारले 140, हजेरी 81%। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। वेंचणूक अधिकारी आनी पुलिसांनी मर्यादेंत वावुरचें, शीम हुपची न्ही, नाका थंय मेतेर जायनाका तशी शिटकावणी बीजेपीचो सरचिटणीस सतीश दोंडान दिल्या।
वाळपय कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात तौल येतालो। कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांनी घुसपाचो पोलिसांक कसलोच अधिकार ना। उमेदवाराक 54 लाखांची मर्यादा। वेंचणूक आयोग मात 2 सिटांचे वेंचणुकेत सरकारा कडेन 30 कोटी मागता। लोकांचो विचार करतलो ते दिस तुम्ही त्रासांत पडटले म्हूण धोंडान अधिकाऱ्यांकच उजरायले। तुमकां सांगला इलेक्शन बऱ्या प्रमाणात घेवपाक ना। सोऱ्याची वाहतूक जाता अवश्य धरा, अवैध मार्गांच्या गोष्टी करता अवश्य धरा। अरे म्हणजे प्रचार पैसे भरता अवश्य धरा। प्रचार साहित्य आसा, कार्यकर्त्याचे एवढेच वचपाची तेवढेच वचपाची व्यवस्था आसा, थंय त्या घाटीचेर बसून नाटकां करनाका। आमचे गोंयकार ऑफिसर आसा तांच्यांनी लक्षात दवरूचें। पोलीस ऑफिसर आनी पोलीस हॅज नथींग टू डू विथ दीस मेळावा। हांगा वयर येवपाचें पोलिसांचें काम न्ही खरें म्हणजे। ऑफिसर येवन बसलेले आसा बरें आसा, ताचे बरोबर पोलिसांनी ह्या मेळाव्याक बसपाचें ना। तुमचे हांगा हे आयिल्ले आसा, फोटोग्राफर आयिल्ले आसा, तुमी रेकॉर्ड करपा खातीर सगळ्यो व्यवस्था हाडलेल्यो आसा। पोलिसांनी भितर पोलिसांनी तुमच्या ऑफिसरांनी लक्षात दवरपाक जाय खंय लिमीट आपली सुरू जाता आनी खंय लिमीट आपली सोंपता म्हणून। हांव मुद्दाम तुमकां ही गोश्ट सांगता की परत परत आमच्या कडेन हांगाचे कार्यकर्ते ते अशोक कुमाराच्या संदर्भात कंप्लेन करीत आसा। जे ताच्या बरोबरचे ऑफिसर आसा त्या ऑफिसराक समजावन सांगता ताका प्रत्येक गोष्टीचे लिमीट आसता म्हणून। कारण ही इलेक्शन आसा, ही लोकशाही आसा, ही पक्षाच्या आदाराचेर चलता। हांगा जो उमेदवार आसा ताका 54 लाख रुपया खर्च करपाची हांगा सरकारान हे दिले आसा, लिमीट घातलेली आसा। पण तुम्ही जे सगळे जाण इलेक्शन घेता ताचे खातीर 30 कोटी रुपया मागलेले आसा सरकारा कडेन तुम्ही। म्हणजे इलेक्शन घेवपाक 30 कोटी रुपया 2 सिटां खातीर आनी इलेक्शन लडपा खातीर 2 सिटां खातीर 54 लाख म्हणजे 1 कोटी 8 लाख रुपया। ही व्यवस्था जी आसा हाचो विचार केन्ना ना केन्ना ह्या देशातले लोक करतले आनी मागीर तुम्ही त्रासांत पडटले लक्षात दवरपाक। माविन काँग्रेसींतलो सध्या विष्णू जाला। लोकसभा वेंचणुकेत बीजेपीच्या उमेदवाराक तेंको दिवपाचें काँग्रेसीचो दाबोळेचो आमदार माविनाच्या उपासनगर सांकवाळचे समर्थकांनी थारायला। तांकां मुख्यमंत्र्यान येवकार दिलो आनी मतदारसंघांतलीं कामां जाग्यार घालपाचेंय उतर दिलें। पर्रीकार तांकां माविनाच्याच उपासनगर कचेरींत मेळ्ळो। काँग्रेस म्हणटा माविनाचेर बहिष्कार घालतले, मात ताका पक्षांतल्यान काडचें ना। काँग्रेसीचो दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो आता बीजेपीचो आमदार विष्णू वाघाच्या पावलांचेर पावलां दवरून चलताशें दिसता। माविनाचें एक क्रॉस पार्टी कनेक्शन लागला। भारतीय जनता पार्टीचा ताचे समर्थकांनी बीजेपीक तेंको दिलो। हे वेंचणुकेन बीजेपीच्या उमेदवाराक काम करपाचें तांणी थारायला। मुख्यमंत्री पर्रीकार तांकां माविनाच्याच उपासनगरच्या कचेरेन मेळ्ळो। आणि हांव इतलेंच सांगता तुमच्या आमदारा बद्दल, तो आयजूच झगडटा असो न्हय, तो काँग्रेसचे गव्हर्मेंट आसतनाय तेच झगडी मारतालो। काही लोक म्हाका फाटल्यो गजाली दाखयतात, फाटल्यो गजाली सगळ्यो घेवन आमी बसनात। आयज तो डेव्हलपमेंट आसा, हांव डेव्हलपमेंट आसा। तुमचें समर्थन हांव आनंदान स्विकारता। माविनाक किकोत केलो म्हूण माविनाचे कार्यकर्ते काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉनाचेर चाळवले। पणजे गोवा प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष बाब जॉन फर्नांडीस हेणी मोविनाचेर विरोधात काही कितें तरी उलयलो। हो आत्मान मोविन गुदिनाचो न्हू, हो आत्मान आमच्या आख्या कार्यकर्त्यांचो। ठाम निर्णय घेतलेलो आसा की तेंच्यांनी आयज काँग्रेस धडो शिकोवचो आनी शिकयतले धडो आनी भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जो नरेंद्र सावयकार आहा त्या पूर्ण पाठिंबा हे आमचे दाबोळीचे यूथ। काँग्रेस म्हणटा माविनाक पक्षांतल्यान काडचें ना, मात ताका लागीं धरचें ना। हातून आमकां कांय नवें जाता, आमकां दिशिल्लें हें जातलेंच म्हणून। सो आनी ताका जाय आशिल्लें की आमी एक्सपेल केल्लो पार्टींतल्यान। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेल हिम। काँग्रेस इज नॉट गोइंग टू एक्सपेल हिम। ही इज ट्रायंग टू बिकम अनअटॅच्ड एमएलए। आनी एकामेकाचेर केसी फायल केल्या जशें हांवें सांगलां तशें, आनी दोगूय चोर एक जाल्यात। आमी ताचेर कांय एक्शन घेवपाचेंच ना। वी आर नॉट गोइंग टू इनवायट हिम ऑर कॉल हिम फॉर मिटिंग्स एनीमोर। प्रुडंटा खातीर दिशान परब आनी तुळशीदास च्यारी। मायनिंग बंदीचे 18 म्हयने उपरांत निमणे पयलेच फावट मुरगांव बंदरावेल्यान मिनाची निर्गत सुरू जाली। ब्रेस्तारा दनपारां एमपीटीच्या मुरगांव बंदरावेल्यान जिंदाल वरद ही बोट 71,000 मेट्रीक टन मीन घेवन चीनात वचपाक भायर सरली। ही बोट ब्रेस्तारा फातोटेर भायर सरपाची आशिल्ली, पूण तंत्रीक आडमेळ्याक लागून खंय तिका भायर सरपाक म्हणल्यार दनपार जाली।
ट्रेडर बगाडिया ब्रदर्सान ई ऑक्शनाचेर घेतिल्लो हो माल. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण दुसरो असायनमेंट शेनवारा 5 एप्रिलाक थारला. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.